प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्याच्या त्या आदारान परत आमी सांगता मेळ्ळ्या आनी सोमी आमकां हर एक बटी ताचे वयर ताची आमची नदर घालता आसतना ती नदर इतली अपुरबायेची करून दिता गे तो आमच्या जिवनांत सगळी ताची नदर सदांच आसा म्हणल्यार अर्थ मनोभाव आमी समजून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजो, ओगलाप जेजो, वंदन जेजो, महिमा जेजो, प्रणाम जेजो. त्या प्रमाणे वर्त्या तरान सोम्या तुवें आमकां सांबाळलाय आनी राखलाय आनी तुज्या वर्त्या जिवितान आमकां वांटेली केलाय. प्रत्येक तरान आमकां हर एक लागीं जाय त्या बरेपणांत तुवें आशिर्वादीत केलाय. तुज्या आशिर्वादा खातीर आमी तुका आभार मानता हांव सोम्या. तुका आर्गां दिता हांव सोम्या. हर एका वेळा तूं आमच्या सांगात आसाय. त्या देखून तेरेजा बाविला म्हणटाली तुमच्या जिवनांत केन्नाच दुखाची दुखां गळे नाकात, संतोशाची दुखां गळे या. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान आमच्या खातीर जायतें बरेंपण केलां आनी देवाचे सगळे आशिर्वादां देवाचें बरेंपण आमचे वयर तर इतलें वतलां की आमी केन्नाच ताचे वयर कांयच न्याय म्हणूंक ना. कित्याक जायते वर्त्या मोगांत ताणें आमकां आशिर्वादीत केलां. ते आशिर्वाद अशें आमचे वयर आसा की ताच्या वर्त्या जिवितांत आमकां ताणें भागीदार केलां. त्या खातीर आमची दुखां जावंक जाय संतोशाची, उल्हासाची, संपूर्ण दारान देवाच्या वर्त्या मोगान भरलेली. आनी तशें आसता ती म्हणा लागली म्हज्या थंय खंयच्याय वेळार जाल्यार देवाक ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक ताच्या उपकारांक हांव आभार मानून म्हज्या दोळ्यांत हांव संतोशाची दुखां देंवन थाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गां आनी ओगलाप सोम्या जेजो, वंदन आनी आराधन तुका सोम्या जेजो, ओगलाप आनी महिमा तुका सोम्या जेजो. पदवी आनी तुजे महिमेचे वर्ते कीर्त उंचल्या मापा वेचाक सोम्या हातून आमकां आपयता आनी राखताय आनी त्याच प्रमाणे तुवें आमकां सांबाळ्ळाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगीचे भावन आनी भयणीनो, एक थोड्या वर्सां आदीं जिवनान घडिल्लें एक गणित तुमच्या मुखार दवरता. एक आमी एक संवाद केल्लो जावन आसा एक प्रोग्राम करच्या खातीर. भोव अपुरबायेचें एक आत्मीक कार्यक्रम आमी मांडून हाडूंक चिंतिल्ले आनी ह्या वेळार आमी जायते संवाद केलो आनी त्या संवादांत थोडे बरे बरे योजना भायर आयलीं. पूण सांज जातना म्हज्या मतींत अशें भोगलें की हें योजन कशें संपूर्ण करचें, कशें तें जातालें. जायते तरांचें टेन्शन मतींत आसलें. अशें आसता देवा सांगता आमी एक जावन मागलें आसा तें योजन बऱ्या तरान कार्यरुपी जावच्या खातीर. पूण म्हाका कित्याक कितें जाता म्हूण कळीत जावना. एक तरांची एंग्जायटी मतींत. मागीर क्रमेण बरी न्हीद पडची म्हाका. जाल्यार त्या एका प्रोग्रामाक देखून ते मतींत रन जाल्ल्या देखून न्हीद पडची सयत रावली. एकच आख्खी रात न्हीद ना आनी अशें आसता म्हाका कितें करचें म्हूण कांयच कळीत जावना. आनी हेरांक हांव जायते जाणां सांगतालो तुमकां एंग्जायटी आसतना, तुमकां खंत जातना, तुमकां हुस्को जाता आसतना, तुमचें तें उद्वेग येता आसतना तुमी भिवची गरज ना. आसा तो सोमी देव आमकां सांबाळचो. आनी आज पळयता आमच्या जिवनांतच म्हज्या जिवनांत तें घडटा आसतना कित्याक म्हाका हें म्हज्या एका स्थितीमेतांत हाडूंक जावना काय म्हूण म्हाका कळीत जावना. आनी ह्या वेळार म्हाका चिंतलें हांवें एका धाकटेरा लागीं हांवें वचूं जाय. आनी त्या वेळार म्हज्या मतीक आयिल्लो व्हडलो धाकटेर जावन आसा आमचो तोडतो धाकटेर वैज स्वामी जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तें रियलायजेशन मतींत येयजें जाल्यार देवाचे वरती मांडावळ म्हणून सांगेत. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी थंय धांवता, हांगा धांवता, हेणें वेता, तेणें वेता, सगळें आमी करता. पूण आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमकां बरेंपण सांबाळूंक असले वर्ते निर्धार घेवच्याक सोम्या लागीं वचच्याक वाट दाखोवच्याक थोडे फावटी आमी चुकता. आनी हो निर्धार त्याच मागण्यांत आयिल्लो जावन आसा. हांवें कितें केलें, हांवें चिंतलें वचून बसचें त्या खोपेलांत. आमच्या दैवीक गोंयच्या रेतेर मंदिराचें खोपेल आसलें भोव अपुरबाय तरान. आनी त्या सक्रामेंताचो तो एक उजवाड दिवो इतलो अपुरबाय आकर्शीत जावन म्हाका आपण दितालो की थंयच बसून बसून बसून
कितलो वेळ बसल्यार म्हाका ते कांय वेळ गेल्लो कळीत जावंक ना. त्या देखून एक दीस हांवें चिंतलें अशें हांव कितले दीस हांवें म्हज्या मोतीन काडून भोंवचें. त्या देखून एक दीस सांजेर वेगी न्हिदोंक गेलो, सकाळीं वेगी उठलो आनी सोम्या लागीं येवन बसलो. सोम्याक देखता आसतना सोम्या तें म्हजी नदर घालता आसतना गेज अपॉन द लॉर्ड. संत क्लारा म्हणटा, आमची सम क्लारा म्हणटा गेज अपॉन द लॉर्ड, गेज अपॉन इज मायट. ताचे वयर त्या सगते वयर तुजी नदर आसूं दी, ताच्या नांवा वयर तुजी नदर आसूं दी, ताचे वयर तुजी नदर आसूं दी. गेज अपॉन द लॉर्ड. आनी तेच सक्रमेंता पळोवन 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 बसतना म्हज्या मोतीक आयलो उजवाड वो, म्हज्या की व्हरतो तुका कोणाचीच गरज ना. आनी क्रमेण हांवें कितें केलें, गेलो म्हजो बायबल आसलो, बायबलाची एक थोडीं पानां हांवें उक्तीं केलीं. सोम्या तूं म्हजे कडेन उलय, सोम्या तूं म्हजे कडेन उलय म्हूण ताचे कडेन उलो मारलो. कित्याक ते थोडे घडिता म्हळ्यार ते जावचे थोडे मोतीचे आटविटे ते कोणाकी कळीत जावंक साध्य नासले, कित्याक म्हजे थंय ते घडिल्ले. आनी अशें आसता केदाळाय दिरादीक आसचो, ह्या एका येवजन कशें जाता काय तें कशें मुखारसून वेता काय म्हणल्यार एक खंत आनी बेजाराय मोतींत आसली आनी एक तर उद्वेग आसलो, एंग्जायटी म्हणटा ताका. आनी अशें आसता हांव त्या सोम्या लागीं म्हळें म्हाका एक उतर दी आनी म्हाका एक वाट दाखोवन दी. आनी म्हजो बायबल उक्तो केलो आनी तो बायबल उक्तो करता आसतना म्हाका मेळिल्लें ते सेंटेन्स हांव मार्काच्या वांजलांतलें. थंय जेजू त्या दोणीर न्हिदोन आसतना सीस जाळां उडयताले मासली पागच्या खातीर. आनी मासली पागोवन ते जाळां उडयता आसतना कितें जालें, तांची नदर आसली सगळी त्या सागोरा वयर. सागोराचे उदक सागोरांत ताणीं घालीं जाळां आनी खंय म्हणी मासली दिसता गे म्हणून ते राखोवन सोदून म्हणल्यार बरी आसलें. आनी अशें आसता एकसाने वारें वादळ आयलें. तुवें पळयलां सांग पुरो ह्या दिसांनी असलें एक हवामान येतालें की एकचान गडगडो आनी जगलाणें आनी वारें आनी पावस येता म्हणून आमकां मार्गसूची दिल्ल्या प्रमाणें कालच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार आयिल्लें जावन आसा. तशें थोड्या जाग्यांनी जायतें वारें, जायतें गडगड आनी जगलाणें, तशेंच पावस. आनी अशें आसता जायते जाणांनी म्हणलें आसा आमकां कारण ना, कित्याक काल जायतो पावस आयला, जायतें वारें वादळ आयलां. आनी त्याच प्रमाणे एकच जाणें त्या दर्यान सागरांत वारें वादळ उठलें. आनी वारें वादळ अशें आसलें की तांची दोण बुडटा म्हूण जाली. तांची दोण बुडटा मात न्ही, ती खेदाळां ताचे भितर उदक पडत आनी खतें जाता काय म्हूण तांकां कळीत जावना. तांची नट्टां तांणी सोडलीं थंयच आनी ते एकामेकाक पळय लागले, भियान ते खांगाल जाले. आनी अशें आसतना ताका उडास येयलो इमिडिएटली. थंय जेजू थंय न्हिदोन आसा त्या दोणीर आनी ताचे वयर तांणी दिश्ट कंसयले आनी घाबरले आनी ताका जेजू गो उठोवंक लागले आनी म्हणूंक लागले, सोम्या आमी बुडोन आसा हांव. आनी ह्या वेळार सोम्याक कळीत आसलें आपलें मिसांव संपेनासतना म्हजो बाप म्हाका पाटी त्या जाग्याक व्हरोंक साध्य ना. म्हजें मिसांव संपच्या म्हणसर तो म्हाका व्हरचो ना. जायते जाण आमकां हें पत्य आमकां समजोवन घेवंक बारीक कश्ट जातात. पूण सोम्याच्या ताच्या वर्त्या महायोजनांत आपल्या बापान दिल्लें तें मिसांव तें संपूर्ण जावचें म्हणसर तो सोडून वचना. आनी तो सोडून वचनासतना रावन त्याच वर्त्या सागोरांत कितलें वारें वादळ आयल्यारय तो बुडचो ना. त्या देखून शांत प्रशांत तरान तो न्हिदोन आसलो. आनी अशें न्हिदोन आसतना सीस म्हणा लागले, सोम्या आमी बुडोन आसा, सोम्या आमची दोण इसिन दिसून वचून खेदळां आमी मरता म्हणून कळीत ना, भियान तरतरले. आनी तांणी सोम्याक उलो मारतना सोमी तांच्या उल्याक खांदी लागलो आनी ताणें म्हळें सागोरा शांत जा, स्तब्ध जालो. तर सगळो दर्यो थंड जालो म्हणटात. सगळो दर्यो एकच एक जेच्या उतराक थंड जालो. आनी थंड जाल्या दर्यांत ते आसतना जेजू म्हणा लागलो, उण्या बावडताचे न्हय, कित्याक इतले बिजुडे तुमी? म्हळ्यार हांव तुमच्या सांगात आसतना तुमची नदर म्हजे थंय तुमी विस्तारलेली जाल्यार, तुमची नदर म्हजे थंय तुमी वाठारलेली जाल्यार खंडीत जावन कांयच उणेंपण तुमकां जातें ना. कांयच उणेंपण तुमकां जातें ना. तुमची नदर केन्ना तुमी हेणें तेणें गुंडयली ताका म्हणटा आमी आमची नदर विस्तरीत जाली. हेणें तेणें गेली आनी त्या वेळा आमची नदर सोम्या तावन आमी काण पयस सरयली. आनी सोम्या थंय केन्ना
आमची नदर ना त्या वेळार कितें जातालें आमी भियेतले आमी कंगाल जातले आमचें धैर्य आमी सांडटले त्या खातीर आमी म्हणटा हांव गेज अपॉन द लॉर्ड सोम्यतें तुजी नदर दवर आनी तेच प्रमाणे सिसा लागीं तो उलय लागलो सांगा लागलो आनी उपरांत जेजून म्हणलें उतरां तांच्या उडासाक आयलिंगिनाक येवणाक कळीत ना पूण जेजून म्हणलें उतरां हर एक पटीन उडासा काडच्यात कश्ट तेल्यान आनी वाजान वोवयतल्यान कश्ट भोगतल्यान पिडेंत आसतल्यान वाजान तुमची जडाय तुमकां वोवंक तांकां नासतना भाग व्हरल्यान आनी त्याच प्रमाणे तुमचे कश्ट वळवळे ते सगळे तुमी घेवन कंगाल जाल्ल्यान चंचाल जाल्ल्यान येया म्हजे सरसी आनी हांव तुमकां विशेव दितालो हांव तुमचें वजें हळू करतलो आनी हांव तुमचो सर्वेस्पर जेजू सदांच तुमच्या सांगता आसतालो सदांकाल तुमच्या सांगता आसतालो म्हळ्यार आश्वासन वर्त्या तरान आमकां दिल्लें जावन आसा आनी अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवनांत हर एका पटी म्हणल्यार बरी हर एक घडये म्हणल्यार बरी आमी सोम्याचेर नदर दवरूंक जाय सोम्याचेर नदर दवरतले त्या देखून तो म्हणा लागलो येया म्हजे सरसी येया म्हजे तुमची नदर गेला म्हाका उडास येयलो ह्या वेळार आमच्या कोर ग्रुपांत डिवायन मर्सी कोर ग्रुपांत एक अपुरबायेचें एक पिंतूर धाडलें आसा एका मेंबरान आनी ती म्हणटा जस्ट लूक एट द आयज ऑफ जीजस लूक एट द आयज ऑफ जीजस आनी हांवें ते इल्ले मॅग्निफाय करून पळयले ओ कितले अपुरबायचे दोळे मोगाच्यान ते दोळे तुजे वयर मोग उब जाल्ले दोळे तुजे वयर खाकूत उब जाल्ले दोळे तुजे वयर दाळ्याचे मोळचे दिश्ट गेल्ले दोळे संपोवन तरान तुका मोगान पळयल्ले ते दोळे ते दाळ म्हाका कळीत जालें म्हज्या मोतींत हेच दोळे जाक्केवाच्या दोळ्यांक दोळे दिवन पळयतना जाक्केवा थंय आसले सगळे कवळां पातकांची जावं दी आबलेशपणाची जावं दी ती त्याच वेळार निकळोन पडलीं आनी ती कवळां निकळ्ळ्यांत जाक्केव आपली दिश्ट नितळ जाल्ली नितळपण पळोवंक शकलो आनी सल्वस हांव तुज्या घरा आयला म्हणा लागलो सोमी ताका सल्वस हांव आयला म्हळ्यार तूं संपोवन तरान नितळ जालाय निर्मळ जालाय तुज्या सगळें कुटुंब तुजें घराणें सल्वसांवाक वळख जाल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मार्केच्या वांजेलांत आमी पळयत आसतना आमकां पळोवंक मेळटा तेच सोम्यान म्हणलें उतरां उण्या बोरताचें न्हय कित्याक तुमचें थंय अशें आनी अशें आसता सोमी उपरांत एक फावटी आपल्या जिवनांत आपल्या कश्टा विशयान उलयता आपलें संपूर्ण मिसांव तो उक्तें करून दवरता पूण सिसांक तें कळना कित्याक म्हळ्यार सीस तांच्यात संवसारांत आसले देव सोम्याचें मिसांव देवान दिल्लें तें खंयच्या तरान संपूर्ण जातालें म्हण तांकां कळीत नासलें देखून केन्ना सोमी म्हणटा मनशा पुतान कश्ट मरण सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा ताका जिवांत उठयतलो कश्ट मरण सोसूंक म्हणटा आसतना पेद्रू कितें करता म्हणल्यार ताका कळीत जावना हाणें कश्ट मरण सोंसचें गी हो कसलो देव म्हण चिंतून ताच्या मोतींत एका तराचे इगो अहंकार भितर गेलो आनी म्हणा लागलो हाच्या व्हडलो हांव आसा हांव कितें नातल्यार इल्लें झुजोंक वो म्हणटा कश्ट मरण सोसूंक आसात कश्ट कित्याक काका मरण कितें हाणें मरो जाय आनी त्या खातीर तो म्हणा लागलो पेद्रू जेच्या हातांक काणकोन बगलेक व्हर म्हणा लागलो तशें म्हणा नाका आनी ह्या वेळार कितें म्हणा लागलो जेजू सैताना पाटीन सर गेट बिहायंड मी सेटन तुजी उतरां न्ही ती पयलें ताणें कितें म्हणलें तें जेजून हे मनशान तुज्या मतीन घालून ना देवाच्या प्रेरणाकाल तूं असो उलयलाय तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण तुवें सांगलें जाल्यार देवान तुका तें उगडापें केलां त्या देखून आमी केदाळ म्हणटा पळय मरणाच्या मिसाक या ताच्या हप्त्याच्या मिसाक वर्साच्या मिसाक म्हयन्याच्या मिसाक आमी वचतना हे एक वांजल माथ्याचो वांजल आमी वचता जाणट्यांक आनी बुद्धवांतांक लिपोवन दवरल्ल्यो वस्तू ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर तुका आर्गां दिता बापा कित्याक तसलें वर्तेंपण तुवें दिलां आनी हांगा
पेद्रू कितें म्हणा लागलो तशें तूं म्हणा नाका. जेजू म्हणा लागलो गेट बिहायंड मी सॅटन, सैताना पयस सर. तुका म्हज्या बापाचें मिसांव कळीत ना. तूं उलयनाय तुज्या भितर असलो सैतान उलयता. कसलो सैतान? अहम भाव. त्या देखून मोगाचें न्हू जायते जाणां आमकां अहम सोडूंक जायना, आमचें इगो सोडूंक जायना, आमचें जीवन नाश करूंक सयत आमी तयार आसा, पूण इगो आमी सोडून दिवंक तयार ना. इगो कांड उडयात आनी तुमचें जिवन कितलें आपुरबाय तरान सोंपता पळयात. ताणें म्हाका पळय जाय, हाणें म्हाका पळय जाय, हाचे कडेन आसा जाय, ताचे कडेन आसा जाय म्हणच्या बदलाक हांवें सांगिल्लें जायचें म्हणच्या बदलाक जावं दी हर एकल्यानी. कितें विधेय जाल्यार कितें जाता, कालतें जाल्यार कितें जाता, आनी एकल्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे तुवें आयकलां कितें जाता? कांय ना. तें जावन आसा देवाच्या वर्त्या राजांत आमी बगसो संतोश विधेय जावन आनी कालतें जावन. तुका वडपण ह्या संवसारचें कांयच खंयच्या फायद्याचें न्ही म्हणटा स्वामी. ह्या संवसाराचें कितें ती जाणवाय आसा ती कांयच फायद्या घेवची ना. देवाची जाणवाय जावन आसा ती वर्त्या तरान तो तुका दितालो. तूं ती विसार म्हणटा जाकोबाचें पात्र. आनी त्याच प्रमाणे उपरांत कितें जालें? उपरांत जेजू आपल्या सिसा सांगाता, तेका सिसा सांगाता, मोगाच्या सिसा सांगाता गेलो त्या पर्वतार. आनी थंय वता आसतना त्या ताबर पर्वतार घडिल्लें वर्तें घडीत रुपांतर तो जालो, ट्रान्सफिगरेशन. आनी ह्या वेळा ते पळयतात आकाश उक्तो जालो. येदो म्हणसो ताणें चिंतलें हो फकत कॉमन मॅन, हेरां बरीन ते कॉमन मनीस, हाचे जावन कितें चड जाता कोणा म्हण तेजें. पूण आतां तो मळब उक्तो जावन बाप उलयता आनी म्हणटा, माथ्याचो अंजला म्हणटा, हो म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो, हाका तुमी आयका. आनी उपरांत लुकाच्या वांजलान तुमी आयल्यात जाल्यार कितलें पर्सनल करून घेतलां गोताय. तूं म्हजो म्हज्या मोगाचो पूत, तूं म्हजो. पळया हो म्हणलो आतां इतलो लागीं आयलो की तूं म्हजो आनी तूं म्हजें म्हणटा आसतना आमकां कितली खुशी जाता. आमींत ह्या संवसारांत कांय नासा ते शब्द आयकून आमचें मन संपूर्ण तरान खुशयेन भरता. आतां कितें जालें? तूं म्हजो मोगाचो पूत, तुका हांव चड मानवलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें आयकल्लें सीस संपूर्ण तरान समजून घे लागलें आमचो जेजू सामान्य न्हय, तो असाधारण असामान्य जावन आसा. आनी हाची सगत आमकां वाडणूक असाध्य म्हणल्या उपरांत सीस थोडे तगसले. आनी त्या खातीर पेद्रो म्हणटा आमी 3 तांबू घालया हांगी, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. पळया कितल्या पुरबाय तरान तो सांगता. म्हळ्यार तुमी आमचे वर्ते जावन आसात. आमी ल्हान किरकोळ मनीस, तुमी एक देवाचे मनीस म्हणलें एक वर्तेपण पेद्रोन आनी ताच्या सिसांनी थंय वाळणिल्लें जावन आसा. आनी ह्या देखून जेजू आपल्या सिसां सांगता त्याच पर्वतार आसतना, त्या पर्वतार ताबर पर्वतार ताणें तें ट्रान्सफिगरेशन थंय जाल्लें, रुपांतर थंय जाल्लें. आनी हाचे उपरांत कितें जाता? हाचे उपरांत जेजू आपल्या सिसांक घेता, वेता आनी मेळ्ळ्या कडेन ते वर्त्या मागण्यांत मग्न जातात. कित्याक म्हळ्यार मागण्यांत जेजू आपल्या बापा सरसी तो आपले दिश्ट लायता. जेजूच एक देव आसचो पूत, देवूच तो, ताका मागण्याची गरज ना म्हणल्यार बरें आमी थोडे बरें चिंता. पूण आमकां मागणें शिकोवच्या खातीर, आमकां मागणें करचें, आमींत मागणें जावच्या खातीर सोम्यान दाखयलेली ती वर्ती देख जावन आसा. ही कसली देख? ती मागलें आपल्या बापा कडेन, आपल्या बापाच्या वता नदरेन तो एक जालो. ताकाच आमी म्हणटा गेज अपॉन द लॉर्ड, गेज अपॉन हिज मायट, गेज अपॉन द वंडरफूल डीड्स दॅट ही हॅज डन. सगळ्या भुंयत आमी पळयत आसा. त्या खातीर तेरेजा पाविलान म्हणलें उतरां तुज्या दोळ्यांत हांव सुखाची संतोशाची दुखां उमाळोंक जाय. कित्याक देवान केल्लें तें वर्तें कार्यां सत्य वर्त्या मापान आमचें थंय रुजवात जाल्यार रुजवात दिवंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावनांनी बेणीनो अशें चिंता आसतना सोम्यान आमचें थंय कितें आशिल्लां ताच्या थंय आमची नदर घालून संपूर्ण तरान त्या नदरेंत एक जावच्या खातीर. आतां कितें जालें?
तें उतर म्हाका मेळ्ळें. ताचे उपरांत म्हज्या जिवनांत सम्यान म्हणलें उतरां म्हाका उडास आयलीं. कित्याक खंत करून बसता, कित्याक चिंता, कितें करूंक जाता तुज्यान कांयच करूंक जायना. नथींग इज पॉसिबल बट फॉर गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल. फॉर हिम नथींग इज इम्पॉसिबल. आनी अशें आसतना सम्यान म्हणलें उतरां मनशाचें साध्य आसचें ना पूण देवाक असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. त्या देखून ताचे वयर आमी नदर दवरूंक जाय. एक ल्हानशें एक उदाहरण तुमकां दिता जाल्लें आनी कितें जावन आसा. हांव ल्हान आसतना जावन आमच्या घर लागीं इल्लेचें की वयर येता आसतना आमी पुलां व्हरताले हांव आनी थंय एक आवय आनी तांचे दोगां भुरगीं, एक चेडूं भुरगें आनी एक चेरको भुरगो. म्हळ्यार ती व्हड आसली, आमच्या मस्त व्हड ती प्रायेंत व्हड. आनी अशें आसता तांचे कसब कांय ना. तांकां म्हणलें एक जागो नातलो. ती कोणाच्या की जाग्यार एक वक्लां रावल्ल्या बरी रावल्लीं पूण ते धनी बारीक गटायस आसले देखून ताणें हांकां कांयच दिवना. तो गट्ट धरून बसलो आनी उठोवंक तयार नासलीं. जायते उपाद्यो तांकां दिताले ती कांय ना. बिडये बांदून म्हणल्यार बरी ताजे एकले बिडये बांदताले एकले. आनी वो तेणें वचून एक गाय पोसुल्ली तांणी. अशें आसलें आमी ल्हान आसतना. आनी अशें त्या मनशाक आमी पळयलां बारीक तीर सरळ जिवान ती जियेताली. हिंदुवांची कुटुंब तें. आनी आमी कितें जाणां मांय कडेन विचारचें मांय ती कशें दीस काडटात तें जाल्यार आमकां बारीक एक मिस्तेर तांचो. कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन मोगरीं फुलां नासलीं, आबोलीं फुलां तांचे कडेन नासलीं, या कितें माड तांचे कडेन नासलें. कित्याक तांणी फकत रावल्लो जागो मात तो लगभग 4 एकर जागो आसलो. पूण तो धनी इतलो शार्प की ताणें तांकां कांयच दिसें हालोवंक सोडूंक ना. थंयच्यान ताणें तांकां दवरलें आनी कलित जागो तो आसलो. ही उठोवंक आयकनासली, तो इम्प्रूव करूंकय दिनात. अशें आसा आमी केदाळी दिसा ही कशें जियेतात पळयात त्या कांय जाणांत. आनी आवय बारीक आसली, थोडी सीक पडटाली. कितें जाता कितें कोण कितें काल म्हण आमकां कांयच कळीत नासलें. पूण तांकां दुसरें इनकम कांयच नासलें. हांवें तें पळयलें जावन. आनी उपरांत तशेंच लायफ चलोन आसलें, जियेतालीं. तांचें बोर सरळ जिवन आसलें म्हळ्यार तांकां इनकम नासल्यार कालें व्हडपणाचें जिवन खंय जिवोवचें. आनी अशें दीस गेले 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 आमी तें शिकले. हांव सेमिनारी जॉयन जालो. आमचें सगळें कुटुंब आमचे भाव भयणी तेणे गेलीं. आनी अशें म्हणटाना अदानीचे प्रोजेक्ट आयले. अदानीचे प्रोजेक्ट येता आसतना कोणाक जागो आसा तांकां मात्र ते आनी एक कडेन पर्याय जागो दिताले. वर्ग जागो आसल्यार मात ह्या मनशांक वर्ग सोडा हांकां जागोच ना. आनी रावुल्लो जागो कोणासुगी. त्या वेळार कितें जालें कोणाक वर्ग जागो आसा आनी तांची घराणी आसा तांकां थोडें कॉम्पन्सेशन मेळ्ळें. पूण ह्या मनशांच्या नांवार हो जागो ना. हांकां कोण दिताले हांकां एक कुडको जागो सयत म्हणून. पूण मनशापूण त्या कोण CEO आसलो किशोर आळवो ताणें थोडें मनशापूण दाखयलें. कशें दाखयलें म्हळ्यार तुमकां जागो ना वय, तुमच्या नांवार कितें ना वय, पूण आमी तुमकां भायर धांवणुचें नांव हांगा धांवन तुमी येया आनी खंयच कडेन जागो आमकां दिला. हर एकल्याक दिला की अदानी कॉलनी म्हण आसा थंय तांकां आपयलें. पूण ती येवंक आयकोना. कित्याक म्हळ्यार ती थंय कितलेशे वर्सां जावन आसात. धुवेक 1000 ना, पुताक 1000 ना, कांयच ना. काजार सोड खंयचोय संभ्रम तांकां कळीत ना. अशें आसा शिकपय तांकां ना. पूण तांकां कशेंय थंय न्हांवन काडीत येता आसलें. कित्याक म्हळ्यार धन्याक ते पयशे मेळोंक आसले. धन्यान तो सगळो जागो अदानीक विकलो. आनी अदानीकारांनी कितें करचें ह्या तांच्या मनशापण दाखयलें आनी तांकां कशेंय करन हांगा आमच्या कॉलनींत आसलें एक घर बांदिल्लें आसलें अदानीचें. तें घर तुमकां दिता हांव आमी थोड्या तेंपा खातीर म्हूण सांगलें. थोड्या तेंपा खातीर म्हूण मात्र. कित्याक म्हळ्यार मागीर पळया कितें करूं जाता की म्हूण पळया म्हूण ताणें दिल्लें. आनी तांचे कडेन आशिल्लें कितें आवय, पूत आनी धूव तेगा आनी एक गाय आनी एक वासरू तितलेंच. तांचें इनकम तीच गाय आनी तेंच वासरू म्हणल्यार बरी आसलें. आयलीं आनी तशें आसतना तांचो पयर सामान आनी घालो आनी तांकां आतां गायक बांदूंक एक सपरेट गोठो ना. आनी अशें आसतना तांणी कितें केलें तांचें घर तें डिवायड केलें. अर्दें तिसिनालें गायक दिलें आनी हांगा रावलीं. म्हज्या भावान भयणीन आतां लगभग हांव तांकां पळयतां 7 वर्सां जावन पळयतां मोगाच्या. आनी अशें पळयता आसतना त्या आवय सरली. मागीर आवय सरली. धुवेची प्राय लगभग नथींग लेस दॅन 73 to 75 आतां 73 to 75 लागीं लागीं जातीत. भावाक 65 उतरल्यान.
कोणा कडेन चड उलयना कितें ताचें जिवन म्हूण आमकां कांयच कोणाकी सांगूं साद पूण तांकां खंयचेय पयशे अदानी प्रोजेक्ट जावन तांणी दिवना कित्याक म्हळ्यार तांकां जागो ना तांकां घर ना तांकां कितें खंय ना दिवचें कंपन्सेशन जाय जाल्यार कितें म्हणे आसा जाय हांचे कडेन कांय नातलें अशें आसता ही एक गाय काण गेल्या थोडे फावटी दोगां आसतात एक गाय थोडे फावटी विकतात आनी एका गायाचें दूद दिता व्हरतात आनी ते सगळो दीस तण काडून आसतात गायक सोरोन आसतात तेणे आसतात कशें तीं जियेतात म्हणलें कांयच कोणाकी कांय खबर आसचेना कित्याक तांचे कडेन एकच एक दुसरें इनकाम ना मोगाचें ह्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें एका दोळा हीं दोगां भाव भयणी आज उतर प्रायत म्हणयत जाल्यार तांचे प्राय तुमकां पळयल्यार कोणाकी कळीत जायना कित्याक बारीक आसात खायना कितें खातात कितें जेवतात कितें आसा कांयच कोणाक गोत्तू ना तांच्या विशयांत तीं आसात थंय उलोवचें बारी उणें तांच्या प्रायवेट जिवनांत ते कोणाकी एंट्री दिनात पयलें दिवना आतांय कोणाकी दिवचें मनशांनी पूण हेणें वता आसतना हांवें तांकां पळयलां मिनात करची तें दूद काडून धांवचें त्या दूदवाल्याक दिवचें आनी उपरांत दिवचें पूण त्या गायक पसी जाय ताका जाय तें खाण हें सगळें पळयतना ही मनशां त्या एका गाय देखून मनजातीच्या वर्त्या आदारान आपलें जिवन काण आसा त्या खातीर हांवें म्हज्या मांय कडेन म्हळें एका दोळ तांचें नांव कुमारी आनी गोपाला हांवें म्हणलें एका दोळ कुमारी आनी गोपाला ह्या संवसारांत आज जिवंत आसा तर हांव पात येतां देवा वयर अवलंबीत जावन जियेल्ल्या मनशाक देव केन्नाच सोडिना आनी असलें एक जिवन ते जियेत आसतना हर एक वेळी कालनी पोर तेणें हांव पास जातालो आनी त्या वेळार हांव पळयलें वो कॅनांत भाव पळय इतलो प्रायस दिसता 2 कॅनांत दूद काडून वेता म्हज्या भाव भयणीन त्या गायक एक्स्ट्रा दूद देवान येवच्या बरें केलां गी हांकां कांय त्या गायक कांय पिडा येनासतना राखलां गी हांकांय कांय पिडा येनासतना राखलां हांव एक दीस कोणेंय सांगलें आयकोना ती पिडेस्त आसात ती पिडेंत आसात तेंची आवय सयत मरण पावतना तेंय तेच घरांत आसली तितल्यान मन जाती आशिल्ल्यो आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू ह्या मनशांक देवान सांबाळना तर पळया खंयची जादव खंयची कात जावन खंयचो दम जावन ह्या भुरग्यांक सांबाळना तर आय ट्रुली बिलीव दोज डिपेंडंट ऑन गॉड वील नॉट लीव देम सोडचो ना कित्याक आजुनूय ती जिवंत आसात म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू कितलीं वर्सां हांव ल्हान भुरगो आसतना पळयता तांकां ल्हान भुरगें आसतना 3ऱ्या क्लासी आसतना फुलां काणकोण वेतना हांवें तांकां पळयलां आनी तें तीं व्हड आसलीं आनी तांची प्राय तुमकां सदां हांवें सांगल्या आनी ते एका दोळ्या संवसारांची येतात तर हांवें आनी तुवें जेजू वयर देवा वयर आमची दिश्ट लावन त्या प्रमाणे आमी देवाच्या भावार्थान जियेल्या तर खंडीत जावन आमकां जियोंक कांय हरकत आसची ना कांयच तिबो आमकां जावं सोना त्या दुकान आमी केदाळे म्हणटा न्ही देवा वयर पातयल्ल्यांक देवान केन्नाच सोडूंक ना त्या देखून बरें कंतार आसा पळय तूं पवित्र देव तुमकां कळीत आसा तें आनी इतल्या पुरबाय तरान तें कंतार गायता आसतना सगळें देव करता कुमारीक आनी गोपालाक त्या प्रमाणे तांच्या देवान सांबाळ्ळां तर देव तांचो म्हळ्यार तांणी पातयेचो देव एक जावंक बरो आमकां सगळो देव ह्या संवसाराचो रचणार आनी अशें आसतना ताणें तांकां इतल्या वरान सांबाळ्ळां तर आजून ती जिवंत आसून आपलो जीव परतो ग्रास ती जियेता तर एका ह्या दोगां गोरवांक काणोवन कोणेय जियेत मोगाचें न्हू कोणेय जियेत पूण तांच्या आसूंक बरो तांकां ते आसे आकांक्षेगळ म्हणलें कांय आसचें नात आसल्यार तांणी खंय नावन हें करचें ती कोणा कडेन स्पंदन करिनात कोणा कडेन इसारना कोणा कडेन उलयनात सट्टीक ना 1 या 2 शब्द उलयतालीं अशें आसतना म्हजी माय म्हणा ती कोणा कडेन उलयना हांवें म्हणलें आतांचो स्वभाव न्ही तो ल्हान जावन आमी पळयला तांकां ताचो स्वभाव तोच आसा ते उलयनातले आमी उलयल्यार कांय उणें जायना आनी ती उलयनातल्यार आमी तांकां खुट्टून तांकां उपाद्री दिचें म्हण कांय करता आनी तांकां कोणी उपाद्री दिनात पळय तें म्हणचें कितेंय आसूं आतां न्ही आतां ती प्राय जालें तरणाट प्रायार सयत ती अहंकार आसतना सयत तांणी एक सांबाळ्ळें जावन आसा त्या तांच्या वर्ता जिवनांत नितळपण आनी निश्कळपण तांणी बऱ्या तरान सांबाळ्ळें आसा त्या देखून तांची जिणी पवित्र जाल्या म्हूण सांगयत आनी तसलें पवित्रपण जियेत आसतना देवूच तांच्या मुखार वचून तांकां आदार दिता त्या खातीर पळयात तें कंतर तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार
वस्ती कसो दे तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Paulo काणी सिलासा बंदेन सुटले, Paulo काणी सिलासा बंदेंतले सुटले. बंदेन स्तुती करताना सोडवोन दिवंक तो आयलोय, बंदेन स्तुती करताना सोडवोन दिवंक तो आयलो. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवण दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव तो पवित्र देव, सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. तो पवित्र देव ताचे वयर तुजी नदर सरय आनी सगळ्या तुज्या बनपासांतलें, तुज्या उद्वेगांतलें, तुज्या सगळ्या समस्यांतलें जाय जाल्लें वर्ती सकत तो आमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां बोवा परबेचे आशिर्वाद मागता विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक आनी आम्हा सर्वांक जाय जाल्लें बरेंपण या प्राचीत काळार तसो मे देव दी. चड आनी चड पवित्र जावच्या, चड आनी चड नितळ निर्मळ जावच्या, चड आनी चड सुटका सोडवण आमकां लाभच्याक पवित्र देवाचेर तुजी आनी म्हजी नदर. गेज अपॉन द लॉर्ड. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.